जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसवर 3 वळी 22 ते 30 आनी 6 जेजू विशीं जुवांवाची खुशालकाय. उपरांत जेजू आनी ताचे शीस जुदेयाच्या प्रांतांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं इनोनान थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांक अजून बंदखणींत घालूंक नासलो. एकदां जुवांच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी जुवांवची येवन तांणी म्हणलें, राब्बी म्हणजे गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिल्ली तो पळय आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जुवांवन जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. व्हंकल म्हळ्यार न्हवऱ्याची. ताका लागीं आसलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय, ती आतां भरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक ल्हान जावंक जाय. मनशांनी जेजूचेर भावार ठेवचो. वयर थावन येता तो सगळ्याहून ओरतो. प्रिथुमेंतली उपजवतात ती प्रिथुमेची आनी तांचे उलोवणें प्रिथुमेचें. स्वर्गार थावन येता तो सगळ्याहून ओरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलोयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. पुताचेर भावार दवरतात तांचे सोबी सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालती जावंक कबूल नात ती जिवीत भोगूंक पावची नात, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा.